गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हो आयज प्रोग्राम घडून हाडला आनी हांव ताका पयलीं सुद्दां चलता देव बरें करूं म्हणटा थ्रू आमचो झेडपी कुट्टाडे कॉन्स्टिट्युएंसी झेडपी मेर्सियाना वास आनी आयज हांगासर हो प्रोग्राम दवरलो आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार आयज खुशालकायेचो दीस सो दिसता म्हाका कित्याक इतलो लोक जे आमचे कोर्टाली हांगासर आयज एटेंड जालो आनी म्हाका एक उमेदशी दिसली कित्याक आयज कॅम्प हे घडून हाडला आनी इतले आमचे भाव भयणां हांगासर म्हाका दिसती पडटा कित्याक म्हाकाय आतां अशी उमेदशी दिसली कित्याक इतलो जे आमचे खरेंच कळटा आमच्या इतलो लोकांक कितेंय जर आमकां गरज आसा आनी आई गरज म्हणल्यार हांव जाणा जायते भाशेचे दुयेंसां आसा पूण आमचे दोड्याचें म्हणलें इम्पॉर्टंट जे आमकां दोडे नाजाल्यार आमकां काय ते वस्त कितें करतलो जाल्यार आमकां दोड्याचो उपयोग करपाक जाय आनी हो म्हाका दिसता हो आयज आमच्या आय कॅम्पान जे आमच्या लोकांनी हो फायदो घेतला आनी आतांच बाय मेर्सियानान एक अनाउन्समेंटूय केलो ताकाय दिसलें गोंय आमचे लोक जे 3000 ते लोकांक पडटाले पूण हेज गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान हे 160 दिवपाक गेले तेवूय तेणी आतां डिक्लेअर केला 160 तेणी भरचें म्हण लोकांक आमचे फ्री कुट्टाडे कडच्यान लोकांक दिवचे अशें म्हण ताणें डिक्लेअर केलें हांव ताकाय घालता देव बरें करूं हाडला आयज बरें दिसलें जायतो लोक एकठांय जालो सगळो लोक येयलो आनी तेच भशेन हेज्या प्रोग्रामाचेर फ्री आय चॅकअप आसलें 3000 ते वत आहले वॉकलाचे पूण ते 160 करूं पडटाले फक्त 160 ते 160 पासून हांव लोकांक फ्री दिवंक सोदतां कित्याक एज अ झेडपी म्हणून हांवें फर्स्ट टायम हो प्रोग्राम अरेंज केला आनी म्हाका लोकांक हेल्प करपाक जाय लोकांच्या हेल्प करून लोकांक जाता तितलें हांव हेल्था पर्सेंट फर्स्ट प्रेफरन्स दिवंक सोदतां कित्याक हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टंट हेल्थ आसत जाल्यार आमची बाकीची कामां सगळीं जाली जाता आनी हांव सोदमता सगळीं हे प्रोग्रामान वाऱ्याचो फायदो घेतली आणि हिंगा कोर्टाली झेडपी मेंबर मर्सियाना वाजान एक कॅम्प घडून आणि फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता एक झेडपी मेंबर जावन एक झेडपी फ्री ऑकला दिता विच इज अ व्हेरी गुड जेस्चर and she has the blessings of Anton was so together it's a good combination I feel and now in future I was just telling the MLA we should have programs where we can get immediately. This is an agricultural constituency and he is also from agriculture. So under the State Minorities Commission, they give you instant loans for any women to start their own business, etc. So it is for minorities and I can see all minorities over here. So the MLA has agreed to have that camp. And also after that we are planning to have a thyroid testing camp, bone mineral density camp and vocational training course. So if all are together and they approach Mahila Shakti, the MLAs, we are always ready to help. And if the MLA also can contribute something for the thyroid testing, we can do it for a large number because we also have our limitations in Mahila Shakti. Our Panchayat minister is helping us a lot, no doubt. But then we have 191 panchayats and so many ZP members, so it becomes difficult to cover all the areas. So we do only 50 thyroid tests free. So if the MLA and all are ready and willing to sponsor, we are ready to outreach everybody and we are this month mostly targeting and requesting women who have, simple women who have done a lot for the sake of women. We are going to have a very big award ceremony. First of all, I would like to thank Cortalim MLA Bab Anthony Bas for providing free spectacles for all the villagers. त्याने एक बरे उपक्रम हातीन घेतलेलो आसा. When he approached us as a महिला शक्ती अभियान त्याने आणि त्याची सरकार सुद्धा आसा जिल्हा पंचायत मेंबर सो शी अप्रोच्ड अस आणि त्याने सांगला की आमकांय कित्याक जेन्ना महिला शक्ती अभियान ऑल गोवा आमचे कॅम्प चालू आसा आणि ह्या कॅम्पा वांगडाच आमचे बाकीचेय प्रोग्राम्स चालू आसा सो त्या टायमार त्याने एक मदत मागलेली आणि त्या मदतीक आमी मातसो आधार दिलो आणि त्यांच्या आधारान आमी ह्या कोर्तालीम वाठारांत फर्स्ट टायम केन्नाच जावना कोर्तालीम वाठारांत सो कुट्टाळी मतदारसंघात ह्या सायडीन फर्स्ट टायम हो कॅम्प काडून हाडलेलो आसा.